सर हय आज तुम्ही जाणा आसतले की आज जी म्हारगाय वाडल्या आनी चड करून नाल्लाचे रेट वाडत आसा. तर पूण आमचे जे हे आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे आसा ते कॉर्पोरेशना मार्फत आमी घेवन ते नाल्लाचो रेट कंट्रोल करून आमी सगळे आमचे 800-900 आउटलेट आसा ते सगळे कडेन नाल्ल धाडटले लोकांक. ते आमचे कमीत कमी ते लोकांक 40 रुपयांनी मेळटले आनी 40 रुपयांचे सगळे कडेन आउटलेट जे आसा 800-900 कितें आमचे आउटलेट आसा गोंयांत ते सगळे कडेन कितें नाल्लाचो रेट कंट्रोल जावपा जाय आनी लोकां बेश्टो कंट्रोल रेट वाडोवन हें करता तेजे कंट्रोल येवपा जाय म्हणून आमी हे नाल्ल जे आसा आमी कॉर्पोरेशनाक सांगले आनी कॉर्पोरेशन ते घेवन दिता. आनी आमचो हो आसा MLA चेअरमॅन ताकाय सांगला आमी ते घे म्हणून आमचो प्रेमियर शीट आनी प्रेमियर शीटीन रोखडेच ते नाल्ल हाडले आनी मार्केटाक घातले आनी जितले कमी जाता कमी पडटलो आनी काडटले आनी लोकां मार्केटाक कमी रेटान मेळटले लोकांक. सो आतां कितले पर्यंत एक मनशाक नाल्ल व्हरपाची हें मेळटा हॉर्टिकल्चर म्हणल्यार? आतां कितें आसा आमी सांगलें आसा 11 दिसाचो गणपती तो पर्यंत दितले पूण ते कितले नाल्ल जातले तेणे व्हरपाचे म्हणजे ते धंदो करपाक न्हू आपल्या घराक कुटुंबाक लागता न्हवऱ्याक लागता जेवणाक लागता तितलेच नाल्ल तेणी लोकांनी व्हरचे म्हणजे ताका लागून आमी ते नाल्लाची हें आसा कंट्रोल दवरला आनी नाल्ल जे आसा लोकांक मेळचे आनी मेळटले आनी गणेशाचे सगळे तरेची पुजा सगळे तरेचे कार्य करपाक नाल्ल आमी नाल्ल जे आसा वापरतात ते लोकांनी वापरचे. सर कितें अशें प्रॉब्लम जालो ह्या फावट की नाल्ल अकस्मात इतलो वाडलो? सर ना नाल्ल हें जालें मातशें नाल्ल हें आसा उत्पन्न मातशें कमी जालां जे काही माडांक मातशें तरी हें कसलें तरी रोग आयल्लो आशिल्ले कारण सगळे कडेन नाल्लाचें हें कमी जालां उत्पन्न म्हण ताका लागून आमकां नाल्ल गोंयांत इतलो जाता हरशीं पूण तरी पूण आमकां ते पावना आमी तो थोडो भायल्यांनी हांगासर इम्पोर्ट करता. आसा गोंयांत नाल्ल आसा सगळे कडेन आसा पूण उत्पन्न जें आसा पळय आतां खावपी वाडल्या दुकानां वाडल्या हॉटेलां वाडल्या नाल्ल खूब लोक लागतात लोक तेल काडटा काही तेल काडून तुका भायर फॉरेन कंट्री धाडटात तेल नाल्लाचें तेल आनी लोक आतां नाल्लाचें तेल कितें वापरता खाता हार्ट अटॅक बी जायना नाल्लाचें तेलार हार्ट अटॅक बी कांय जायना. आतां हांव नाल्लाचें तेल खाता बरो आसा. सर ती टेंडर कोकोनट जावं आडसरां म्हणटा पळय आमी विकता म्हणून ताका लागून बीन कितें नाल्लांक ती आडसर जी येता ती सगळी नाल्लाची आडसर जी येता ती गोंया भायल्यान येता गोंयची आडसर न्हू ती भायल्यान येता आडसरां आनी ते हांगसर हाडून ते विकतात आडसरां. सो हांगासर प्रत्येकाची भाटां आसा सो प्रत्येक जाण आपल्याक जाय जाय तशी रेट लावन आमी पळय रेट जी आसा ती जी मार्केटाची रेट बरोबर लायता न्हू कित्याक मार्केटान गेले नंतर खबर जाय नाल्ल जे आसा जावं आडसर कितें खबर जाय ते बरोबर ते रेट लायतात. आनी हे आमी तुमी जाण आसतले की आमी हे गांवते माड आंबे पणस सगळे तरेची झाडां आमी हांव मुख्यमंत्री आसतना तेन्नाचे चालू आसता आयज पर्यंत आमी लोकांक फ्री दिता ते प्रत्येक सिजन आमी वाडटा सरकार आतां आगरचे डिपार्टमेंट जे आसा ते वाडटा हे सगळे तरेचे गांवते बिवते आंबे बिबे सगळे तरेचे जास्तीत जास्त गोंयांत जावचे आनी म्हाका दिसता ताका लागून खुबशे गोंयांत झाडां जाल्या आंब्याची माडांची सगळे तरेची झाडां जाल्ली आसा. ओके थँक्यू. येस सर.